नाल्लाचो प्राइस कसो 30 80 आता प्राइस होच चल्ला सायझी प्रमाणे तसो हो कितल्याचो 80 सध्या गोयच्या बाजारांनी नाल्लांचे दर परवडपा भायले जाल्यात। तातूंत ह्या परबांच्या दिसांनी गोंयकारांची जेवणाच न्हय तर हेर देवकार्यां नाल्ला बगर करप शक्य ना। हेच फाटभुंयेर बाजारांनी वाडिल्ले दर लक्षात घेवन गोंय सरकारान एक म्हत्वाचें पावल उबारलां। ते खंयचे ते पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। चवथी आदी वाडपी नाल्लांची मागणी आनी बाजार दर थीर करपाक गोंय सरकार शेजारच्या कर्नाटक राज्यांतल्यान सुमार 1 लाख नाल्ल विकत घेतले। हाका लागून नाल्लांची पुरवण वाडटली आनी वाडिल्ल्या दरांत थिरता येतली। ह्या नाल्लांची विक्री गोंय फलोत्पादन केंद्रां आनी राज्यांतले मोबायल व्हॅनी वरवीं सवलतीच्या दरांत करतले। शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या निर्देशा प्रमाण कृषी विभाग आनी गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळ हेर राज्यांतल्यान नाल्ल विकत घेवन ते परबांच्या हंगामात गिरायकांक ना फायदो ना लुकसाण ह्या तत्वाचेर विकतले। पयले फेरीत 2 दिसांनी कर्नाटकांतल्यान 25,000 नाल्ल येतले। गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान हे विशीं म्हायती दितना सांगले, 2 दिसांनी कर्नाटकांतल्यान 25,000 जम्बो आकाराचे नाल्ल येतले। ते 4 महामंडळ संचालित आउटलेट आनी हेर बागायती केंद्रांनी उपलब्ध करून दितले। ते भायर महामंडळाच्या भाजीपालो मोबायल व्हॅना वरवीं नाल्ल उपलब्ध करतले। सध्या बाजारात विकपी मोठ्या आकाराच्या नाल्लाची किंमत 60 ते 70 रुपया इतली आसा। आता त्याच आकाराचो नाल्ल गोंयकारांक 45 रुपयांनी मेळटलो। गणेशोत्सवा उपरांत परिस्थिती सामान्य जावपाची अपेक्षा आसा। सध्या बाजारात गोंयचे नाल्ल चड उपलब्ध नात। आसात ते आयात केल्ले नाल्ल आशिल्ल्यान तांचे दर चड आसा। कर्नाटकांतल्यान येवपी नाल्लांची किंमत अजुनी निश्चित जावंक ना, मात ती बाजार भावा परस 5 ते 10 रुपया उण्या दरान विकतले। हो परबांचो हंगाम आशिल्ल्यान गिरायकांक परवडपी दरान नाल्ल उपलब्ध जातले हाची काळजी घेवची पडटली, अशें गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगले। सध्या आकारा प्रमाण नाल्ल 25 ते 75 रुपयांनी विकतात। विक्रेत्यांच्या म्हणण्या प्रमाण अंदू मे म्हयन्यांत बेगीनच पावस पडिल्ल्यान मे म्हयनो ते आतां मेरेन नाल्ल पाडप जावंक ना। हाका लागून बाजारात नाल्लांचो उणाव जाणवता। सध्या शेतकारांक एक नाल्लाचो 15 रुपया हमी भाव मेळटा। कांय शेतकारांनी जांणी नाल्ल पाडल्यात ते वेगवेगळ्या आकारांचे नाल्ल 24 ते 34 रुपयांनी विकतात। उपरांत वेपारी बाजारात 45 ते 70 रुपयांनी ते विकतात। नाल्ल तेल काडपाक व्हरतात। तशेंच व्हडा प्रमाणात आडसराय काडप जाल्ल्यान तांचो परिणाम उत्पन्नाचेर जाता, अशी माहिती कांय उत्पादकांनी दिली। फाटल्या वर्सभर आडसरां 50 ते 60 रुपया एक अशा मोलात विकतात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।